संतोष आमकां जाय. ह्या संवसारांत आसच्यो संगती आमकां क्षणीक मात्र सुख दिता जावंक पुरो. जे कितें आमचे थंय आसा, पयशे जावं दी, आस्तपदीक जावं दी, सोबाय जावं दी, हेर खंयचेय ती जावं दी, आमकां सगळ्यांक आमी संतोष पावया. ते जेजू थंय आमचे सगळ आमी आपणावया. त्या देखून उपदेश ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 4 म्हणटा, एक वेळ रडोंक, एक वेळ हासोंक, एक वेळ रुदान करूंक आनी एक वेळ नासोंक. आमकां जायत्यांक जाय पुरतें कश्ट भोगूंक मेळटा जावंक पुरो. जाय पुरतें कश्ट दुख समस्या आमकां आमचे जिवीत आमकां सत्यानाश करता जावंक पुरो. पूण म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या जेजू थंय आमी संतोष पावया. कित्याक तो आमकां संतोष दिवंक शकता. आमचे थंय आसचें तें सगळ आमकां संतोष दिवंक शकना. आमकां निराश जाता जायते फावटी, आमकां बेजाराय भोगता. पूण जो कोण त्या जेजूचेर पाती येता, बरो आसता, तो खंडीत जावन संतोष आपणायता. त्या जेजूचेर आमी पाती येवया. त्या जेजूचेर आमी भरोसो दवरया. आनी अशें आमचे थंय आसो तो संतोष, आंतरीक संतोष आमी दडतो करया. भायल्यान आमकां जाय पुरतें आमकां मेळटा जावंक पुरो, पूण तें क्षणीक मात्र. पूण आंतरीक संतोष आमकां सासणीक तें सूख भोगूंक आमकां फावो करता. तर म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी, त्या जेजूक आमी उलो मारया. सोम्या, हांव तुजो मोग करता. सोम्या, म्हाका तुजो संतोष दी. सोम्या, म्हाका तुजो संतोष दी. सोम्या, म्हाका तुजो खरो संतोष दी. परत परत तीच उतरां आमच्या मतीक आमी हाडया. सोम्या, म्हाका तुजो संतोष दी. सोम्या, म्हाका तुजो संतोष दी. बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हूण हांव मागतां. आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज आमी 9व्या दिसाचे नव्यान आरंभ करता. पवित्र आत्म्याच्या संतोषाच्या फळा विशीं नियाळ करता. आमी करच्या सगळ कामांनी संतोष सोदता
वा जे कितें संतोष दिना तेंच करूंक आमी प्रयत्न करता. संवसार आमकां चड आनी चड कांय थोडे जोडल्ल्यांत कांय थोडे पुंजयल्यांत उल्हास जोडूंक आपयता. पूण जो हांव म्हणटा देवा थंय मात्र तुमकां खरो संतोष मेळटलो. कित्याक देव सासणीक देखून ताचो संतोशी सासणीक. तसलो संतोष संवसार दिवंक शकना. जिवितांतल्या कश्टा नश्टा मदें आमचो संतोष नाश जायना, आमचें समाधान पाड जायना. तर हें पवित्र आत्म्याचें फळ आमकां मेळ्ळां म्हूण समजाचें. आयच्या नोवेनाच्या दिसा जेजूक खरो संतोष म्हूण समजून ताच्या मिसावांत जिवीत समर्पीत केल्ल्या समेस्त धार्मिका पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आयची तेसावा बाळका जेजूक अर्गां जावन मीस दिता. एलिस्टर विंट्रॉय डिसोजा, मेल्विन आनी अनिशा, जॉसलिन रोहित जॉस्टन, सिंथिया टेल्लिस, रितेश डिसोजा, विलियम मोंतेरो, प्रेसिला सिक्वेरा, मनोहर आनी जेसिंता, सुजान डिसिल्वा, ग्रेसी मोंतेरो, ऑल्विन लोबो, क्लेमेंट ब्रॅक्स आनी कुटाम, स्टेल्ला डिसोजा, फ्रांसिस मिस्कित, दीक्षित डिसोजा, एनवेल मीटन मोंतेरो, गॉडविन डिसोजा, ऑरिन मिनेझस, जेनेट मायकल, जेनेट, जॉन आनी डोरिन सल्डाना, शेल्डन डिसोजा, लीना मेनेझस, वेटसन सरिता डिसोजा, अनिता रेगो, फ्लोरिन पिंटो, बस्तांव टेल्लिस, जोकिम पिंटो, जसिंता पिंटो, गिल्बर्ट मोंतेरो आनी कुटाम, शारल कोयेल्लो, अप्सरा पिंटो आनी कुटाम, ऑजवर्ल्ड आनी अनिता कोयेल्लो आनी कुटाम, विलियम जसिंता पिंटो आनी कुटाम, मुंती रेबेल्लो, एड्रिना आनी एड्रियन डिसोजा, पॅट्रिक आनी जेस्सी सिक्वेरा, रॉल्सन आनी क्लॅरेट डिसोजा, प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दिता. लुसी सँक्तिस, मेरी पायस, जेरोम लोबो, जोविटा जेस्विटा लोबो, अनिशा मार्टिन, बऱ्या भलायकी खातीर मॅल्कम फर्नांडीस आनी कुटाम, कुटमांसरल्या सर आत्म्याक मीस दिता. क्रिस्टीन वास, जॉन डोरिन सल्डाना, एलिझा मोंतेरो हिच्या आत्म्याक गिल्बर्ट मोंतेरो, सिल्वेस्टर इनास क्रास्टा हाच्या आत्म्याक फिलोमिना आनी अलेक्झांडर सल्डाना, एस.ए. कादर हाच्या आत्म्याक रोस्लिन डिसोजा आनी कुटाम, इस्बेल आनी डुमिंग डिसोजा, मार्सेल आनी लुईसा फर्नांडीस हांच्या आत्म्याक मीस दिता. अरुण रीना फर्नांडीस, किरण फर्नांडीस, सिरिल आनी जॉन पिंटो हांच्या आत्म्याक अरुण रीना फर्नांडीस, प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दिता. फिलिपिना, तशेंच बाळका जेजूक अर्गां जावन मीस दिता. राजेश आनी शराल लोबो, प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दिता. आयडा सिक्वेरा, बाळका जेजूक अर्गां जावन मीस दिता. शार्ली पायस, एड्रन आनी जेसिका डिसोजा, रॉल्सन क्लॅरेट डिसोजा, तशेंच प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दिता. ॲग्नेस पिंटो. ह्या तेसावा संगी आमची वैयक्तीक तेसावा त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया आनी आतां प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करया. उबी रावया. Munang sang pawa kai kutang sumya तुझे बुकिं तुझे ताकुशी सांगो पाराकितान पर्ग तेया तुझी दिर्वी तुवे
आमकां विसल्यान इस्मूर आपयलां देवी जीवन बरा भावार्थान एक पोटायला कळसा मोलान एक जावन भावार्थान एक पोटान जमया सुम्या तुझे भोवती तुझे तान पोशीत जावन बरो पाराक्लितान परगते हांव तुजी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. बळका जेजू थंय मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो जेजू बळकाच्या फेस्ताक तयार जावन नव्या दिसाच्या नव्यानाचो संभ्रम आमी आज चलोवन आसा आणि आयच्या दिसा पवित्र आत्म्याचें फळ संतोष ह्या विशयान आमी नियाळ करता. तुमचो संतोष भरपूर जावं म्हणून जेजून सांगची उतरां वांजेलान आमकां आयकूंक मेळटलीं. खंडी जावन आमी हर एकली संतोष सोदता. आमी कोणूच बेजारायन आसाजे निराशेन आसाजे कोणूच आशेना. हर एक मनीस संतोष सोदता आनी देव जावन आसा ह्या संतोषाचें मूळ. आनी ह्या खातीर ह्या सुम्याच्या पांया तळा आमी आयल्या तो संतोष आमच्या जिवितांत आमच्या भाऊ भयणीच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत स्थापीत कर सुम्या म्हणून मागोवंक आयल्या. तरी मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना जायते फावटी हो संतोष आमी खंय खंय हेर कडेन सोदला, वायट वाटांनी सोदला, वायट संगतींनी सोदला. हेरांचो संतोष जायते फावटी आमी पळोवन बेजार पळोवन तांचो संतोष पाड करूंक आमी प्रयत्न केला. ल्हान व्हड आमच्यो सुखी वळखून घेवया, बॉक्सांनी मागून बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. खालत्या काळजान सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदां संवकार सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेच प्रार्थना लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका धिनवसता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरगार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत ताणें बसायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. हबाकूक प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. हें आयकून हांव सगळोच कंपलो. त्या आवाजाक म्हजें ओंठ कांपोवंक लागलें. म्हजीं हाडां किळकिळीत जालीं आनी म्हजे पांय दोंडोळूंक लागले. तरी आकांताच्या दिसाची वाट हांव सवकासायेन पळयत आसां. आमचेर दाड घालतल्या लोकांचेर
तो दीस आतां उदेवचो आसा, कित्याक अंजुराचो रूख पालेवचो ना, दाखवाल फळां दिवची ना, जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना, शेतां पीक दिवची नात, हिंडांतल्यो शेळयो नापैत जातल्यो, गोट्यांनी गोरवां आसची नात. तरी पूण हांव सरस्परातय संतोशतालो, देवा म्हज्या तारोकातय उल्हास करतलो. सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजें बळ, तो म्हजे पांय मेरवाच्या पांया सारकें सुडसुडीत करतलो आनी उंचायेर म्हजीं पावलां दवरूंक लायतलो. देवाचें उतार हें. सर्वेस्परा तुझे थंय हांव उल्हास पावता, पदवी आनी महिमा तुजी वर्णून गायता. सर्वेस्परा तुझे थंय हांव उल्हास पावता, पदवी आनी महिमा तुजी वर्णून गायता. सुम्या तुझ्या त्रेडमोगाचेर पावतीम हांव आसा, लाभला म्हाका तारण तुजें देखून उल्हासता. सर्वेस्परा तुजे थंय हांव उल्हास पावता, पदवी आनी महिमा तुजी वर्णून गायता. तुवें केल्ल्या उपकारांक सर अर्गां भेटयता, सदां तुजी स्तुती करून मानान हरसिता. सर्वेस्परा तुजे थंय हांव उल्हास पावता, पदवी आनी महिमा तुजी वर्णून गायता. सर्वेस्परा तुजे थंय हांव उल्हास पावता, पदवी आनी महिमा तुजी वर्णून गायता. Hallelujah, 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 Hallelujah. Bagito सेवक तुझो तुका तुमा बोलो, धय तुवें विचुकातलो, दूख तो व्यासो व्यासो. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुवांव परमनेंत जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी सुस्कारन रडतल्यात, पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातस संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्यार संतोषान आपले
सोसुल्ल्या कश्टांचो तिका उडास उराना. तुमच्या विशांती तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें. हांव तुमकां परत्यान पळयतालो तवळ तुमचीं काळजां संतोसान भरतलीं. तो संतोस कोणूच तुमचे लक्ष काडून व्हरूंक शकचो ना. तो दीस येतच तुमी म्हजे लागचें कितेंच मागचें नात. सतस हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यान म्हजे नांवी तुमी मागलेलें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. देवाचें उतर हे वखली तुका क्रिस्ता. बाळका जेजुताई मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तुमचो संतोष भरपूर जावं. सोम्याची ही आशा आमच्या जिवितांत खंडीत जावन पंथाक पावचे. आमी हर एकली ही पंथाक पावचे म्हूण आशेता. थोडो वेळ आयच्या ह्या नियाळांत वांटो घेवंक प्रयत्न करया. एक उंदीर आसुल्लो आनी तो सदांच त्या कुजनांत आसतालो. तिणें रांदिल्लें आनी कितें जेवणाक तावन टेबलार तावन सकयल पडुल्लें धांवन वचून काणयोन धांवतलो. तो खातालो, ताच्या कुटुंबाकी भुरग्यांकी व्हरतालो. आनी अशें आसतना भुरगीं आयस्क्रीम जाय, आमकां तें आयस्क्रीम जाय, हें आयस्क्रीम जाय म्हणून घरा सांगचें. आनी आयस्क्रीम कितलें बरें, कितलें रूच आहलें. लास्ट टायम आमी आयस्क्रीम केल्लें, थंय आयस्क्रीम केल्लें, कितलें बरें आहलें म्हणून तांणी सांगचें. ह्या उंदराक भारी आशा जाली, हांवें आयस्क्रीम खायचें. घरा वचून पिलां लागीं सांगूंक लागलो, फाल्यां आयस्क्रीम हाडटा म्हणून सांगलां. आमी आयस्क्रीम तुमकां हाडटा, भारी बरें आसा गय तशें अशें म्हणून. पिलांकी बारी खुशी. आयस्क्रीम हाडलें, व्हडल्या बॉक्सांत धाडलें. तें उदक जावंक नजो, लिक्वीड जावंक नजो म्हणून ताका बायल्यान पेपरांनी पुरो गुटलां आयिल्लें. आनी ती जेवणाक आमसोरान म्हणून आयस्क्रीम आनी पुरो व्हरतना तें पेपरांनी पुरो काडलें, काडून तें उडयलें आनी ती गेली. हें जेवण जावन तसा उंदरां राखून राखून पुरो जालें. कितलो वेळ राखचें. आनी तितलें जातना हांगा आसलें पेपर पुरमळ काण घेतना बरो पुरमळ आसा. हेंच आयस्क्रीम म्हणालो, काणकेलो धांवलो. ताच्या गुडाक वचून धांवलो आनी पिलांक व्हरून दितना पिलांनी पुरमळ पळयलो. अरे कांय ना, हें पेपर, हें आमी कितले फावटी साबण पळयलां, हाका तूं आयस्क्रीम म्हणून सांगताय. उंदराक भारी निराशा जाली. अरे इतलें पुरो सांगून आसली. भाऊन आनी भयणीनो, जायते फावटी ह्या उंदराची गत, ह्या उंदराच्या पिलांची गत आमची जाता. आमी हर एकली संतोष सोदता, पूण जो कितें संतोष आमचे हक्क जेजून जोडून दवरला, तो संतोष ताचें प्लास्टीक, ताचें कवर मात्र आमकां मेळटा. आनी हें सगळें जेजून दिल्लें, हें सगळें देवान आमकां दिवचें गी म्हणून आमी शीन उसारता, बेजार पावता. खंय गी कितें गी अडखळ आसा देवान दिवचो हो संतोष भोगूंक. थोडो वेळ आमी नियाळ करतना भाऊन आनी भयणीनो, कुर्साचो सांजो हांव आमच्या कार्मेलीत वडदींत नवीकरण हाडलेलो तसलो आपल्या एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल दोंगराचे सडाप. त्या पुस्तकांत म्हळ्यार कार्मेल दोंगराक कशें चडचें म्हणून न्ही, बगार देवा सरशी एकवट कसो जोडचो गी म्हणून तो आपल्या पुस्तकांत शिकयता. आनी त्या 3ऱ्या पुस्तकांत ताच्या 16व्या अध्यायात 40 आनी 5 अध्याय म्हणसर ह्या संतोशा विशयान तो शिकयता. हो संतोष कितें गी म्हणून तो आमकां सांगता. तो म्हणटा आमच्या लागीं 4 भोगणां आसात. एक संतोष, दुसरे अत्रेग या होप बरवसो तो संतोष जोडूंक, आनी तिसरें तो संतोष मेळना तितल्या वेळार जावंक सुद्दां बेजाराय, आनी चवथें संतोष मेळोंकूच मेळना जाल्यार
जावचें येवचें तसलें भें म्हाका कांय दिसांनी मेळना म्हणून जावचें तसलें भें ह्या विशयान तो विवरीत आनी प्रत्येक जावन ह्या संतोशा विशयान आनी तो म्हणटा संतोशाक 100 मुळां आसात संतोश 100 मुळां तावन येता पयलें मूळ नॅचरल टेम्परल गुड्स म्हणजे भायल्या संगतींत तावन जावं पूण आमच्या ग्रेस्तकायेंत तावन आमी जोडच्या आस्ती तावन पयशां तावन आमकां मेळच्या स्थानमाना तावन आमकां मेळच्या जीवन संगती भुरग्यां तावन ह्या संगती तावन येवचो संतोश मेळना गे मेळना गे मेळटा न्ही गे आमी गळटना आमकां पयशे मेळटना आमचे कितें बँक बॅलन्स वाडटना आनी कितें संतोश मेळटा भुरगें जल्मतना जेजू आईच्या वांजेलांत म्हणलो एक आवय कितली दूख आसल्यार तें भुरगें जाल्लें नंतर सगळी दूख विसरता संतोश मेळटा पयलो व्हेरी गूड दुसरें नॅचरल गुड्स सैमीक म्हणजे आमच्या त्राणा वरवीं आमकां बरी भलायकी आसतना संतोश भोगता पिडा आशिल्ल्या जाल्यार न्ही बरी भलायकी आसतना बरें तरणाटपण आसतना सुडसुडाय आसतना कुडीन कितेंय करूंक तांगतना सोबाय आसतना बरें उलोवंक जातना बरी चिंची सकत आसतना संतोश भोगता संतोशाचें आनी एक मूळ तिसरें मूळ आमच्या इंद्रियां तावन येवचें आसलें संतोशाचें इंद्रियां म्हळ्यार आमकां 5 इंद्रियां आसात भायल्या संगतींची टेस्ट दिवचें जीब दोळे कान कात आनी तशेंच आमचें नाक पुरमोळ दिवचें आसलें हाचे तावन सोबीत संगती पळयतना बरें बरें रुचीक जेवतना जायना गे संतोश जायना गे जाता हाचे तावन संतोश मेळटा आनी चवथें मूळ आसा चवथें मूळ मॉरल गुड्स ह्या नैतिकता तुजें थंय बरें शेगूण वाडोवन येताना ह्या तुज्या भुरग्यां थंय बरें शेगूण वाडोवन येताना हेरांनी सांगतना वचवियेत बरो व्यक्ती बरेंपण आसा हेरांक बरें करतना गरजेवंतांक पावतना कोणी कश्ट नासलेल्या मनशाक इल्लो आदार दितना संतोश भोगता बघना गे खंय जावन भोगता आनी 5वें मूळ आसा सुपर नॅचरल गुड्स म्हणजे दैवीक आशिर्वादां आमकां मेळटना आनी आमच्या मुखांतर हेरांक मेळटना जावं पुरो त्या व्यक्तीक गूण करचें एक देणें देव दिता अजापन करचें देणें दिता प्रवाद करचें देणें दिता या आनी कितें दैवीक देणी मनशाक दिता तेन्ना संतोश भोगता आनी 6वें देणें आसा तें ह्या सर्व देण्यांच्या की उत्तीम श्रेष्ठ देणें म्हणटा आनी तें देणें जावन आसा जेन्ना तुजी मोत आनी काळीज तुजो आत्मो तुजें सर्वस्व देवा थंय उबारूंक साध्य जातना खंयच्या संगती मुखांतर बरें म्युजीक जावन आसूंक पुरो बरी लितुर्जी जावन आसूंक पुरो आनी बरो हावो बरी प्रकृती सीन या असलें कसलेंय आसतना बरो शर्मा वायकतना केन्ना ह्यो भायल्यो सगळ्यो संगती सोडून तुजें काळीज आनी मोत देवा थंय उबारूंक तुका साध्य जातना जावचो संतोश तो संतोश तो देवान डायरेक्ट जावन मनशाक दिवचो जेन्ना देव मनशा लागीं कम्युनिकेट करता तो येवचो भाऊनो न्ही भयणीनो पयले त्या 3 संतोशाची मुळां 4 या 5 म्हणून पयलीं 5 मुळां ती परमनंट न्ही जेवल्या उपरांत थोड्या तेंपाक वेळा उपरांत भूक लागता कोणय बरें म्हणून तुका एप्रिशिएट केल्या उपरांत आनी थोड्या तेंपा उपरांत आनी कोण तुजे पांय ओडटलो बरी भलायकी आसतना आनी थोड्या तेंपा उपरांत तुका पिडा शिडा येताली परमनंट कन्शन्स ना हो संतोश जाय पूण जर ह्या संतोशाक तूं विकताय आज संवसार नव्यो वाटो सोदून काडून आसा खंय संतोश जोडचो खंयच्या रितीन आमचें जिवीत संतोशान खर्चूंचें गी म्हणून नवीं आविश्कारां करता पूण आमी आदी आसल्याच्या की चड संतोशान आसा म्हणून आमी सांगूंक शकता गी भौशा ना देखून असलो संतोष पाड न्ही पूण ह्या संतोशाक एक लिमीट आसा आनी हो संतोष आमकां सवकास ह्याच रितीन तुवें तुजें जिवीत सारिजें म्हणून ताच्या दावल्यांनी भरता देखून तो संतोष डिमिनिशींग रिटर्न्स म्हणटा आमी इकॉनॉमिक्सांत आज आयस्क्रीम खाताना पयले फावटी आयस्क्रीम खाताना मेळचो संतोष 10-15 फावटी खेळ्ळ्या तेन्ना मेळना सवकास उणो जाता आज तुका एकल्यान एप्रिशिएट करता या
फर्स्ट प्लेस येताना या विन्न जाताना तुका मेळचो संतोष कंटिन्युअस जावन विन्न जावन तसाय मेळना उणो 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 जाता. आज पयले पडून तुका सांबाळ मेळटना जावचो संतोष वर्स जाल्या उपरांत 10 वर्स जाल्या उपरांत तुका येंत ना कालें म्हटलें कालें म्हाका मेळचो तो सवयीचे जाता. ह्या संतोशान सवयीचे जाता. देखून भाऊन आनी भयणीनो आज आमी धार्मिकां खातीर मागता म्हणून आमी सांगलें. धार्मिकां आमी जायते फावटी चिंतूंक पुरो तांणी सगळें सडलां तांकां बेजार हें पुरो यो पुरो संतोश ना. वय 3 आंगवण्यो ती घेतात. आमी एक धार्मीक दुबळीकायाची निश्कळपणाची आनी विधेयपणाची आंगवण घेता हांव. हे संवसारी संगती पाड म्हणल्या खातीर न्ही. पाड म्हणल्या खातीर बिलकूल न्ही. विधेयपणाची आंगवण म्हाका कांय चिंतूंक जायना म्हाका म्हजो निर्धार करूंक जायना म्हणल्या खातीर न्ही. या आमी चिंतचें पाड म्हणल्या खातीर न्ही. या ग्रेस्त काय पाड म्हणल्या खातीर आमी दुर्बळकायची आंगवण घेवची न्ही. या काजारी जिवीत पाड म्हणल्या खातीर निश्कळपणाची आंगवण घेवची न्ही. ह्यो संगती म्हाका एक स्टेपिंग स्टोन म्हाका देवा सरशी वचूंक एक वाट. देखून म्हाका मेन जावन दैवीक संतोश जायचे म्हणल्या खातीर ह्या संगतीच्या एक चूर वयरेचे. देखून आज धार्मिकां खातीर आमी मागोवंक फावो. कित्याक थोडे फावटी ह्यो आंगवण्योंत शाश्वत या ह्यो आंगवण्योंत एंड म्हूण चिंता. ह्यो आंगवण्यो एंड न्ही. ह्या आंगवण्या खातीर आमी जल्मल्ल्या न्ही. ह्या आंगवण्या खातीर जेजू क्रिस्तान एका धार्मिकाक आपयल्लें न्ही. जेजू क्रिस्तान एका धार्मिकाक आपयल्लें आपणा थंय एकवट जोडच्याक आनी आपले शिस लागीं आसच्याक आपल्या काळजांतय आसच्याक आनी वो मोग हेरांक दिवच्याक. जर ह्यो सकड आंगवण्यो करन जर एक धार्मीक जेजूच्या काळजाच्या लागीं आनी तसो संतोष भोगूंक सकना तर जाल्यार तो एक जैलांत असल्या व्यक्ती बरी निराश आनी बेजाराय असो व्यक्ती जावंक पावता. आनी ह्या खातीर आज आमी धार्मिकां खातीर मागोवंक फावो. कित्याक जायते ह्या पोवणे समजोवंक नात. निसरोण आसाव आमी. देखून आमच्या धार्मीक भाव भयणी पासत मागोवंक आसा आनी त्या मुखांतर तांकां इल्लो सपोर्ट कर न्ही मात्र तांणी त्या देवाचो दैवीक अनुभव जोडीचे आमकांय तांणी जोडूंक शिकयचे म्हणल्या खातीर आज आमी तांकां तांचे पासत मागता. भाऊ आनी भयणीनो देव जावन आसा संपूर्ण संतोष. गॉड इज ब्लिस. देवाचें आनी एक नांव तो संतोष म्हणून संगीत सच्चिदानंद. आनी तो संतोष आमच्या संगीतो वांटून घेवंक आशें येता. पवित्र आत्मो आम्हा सुमेस्तांक ह्या संतोशाच्या देण्यान बरोवंक आशें येता. पूण थोडे फावटी समस्या जातात. चिंतया आमी बुफे सिस्टम आसा जेवण आसा तदोशी जेवण आसा. प्लेटकान गेले पयलें पळयतना इडल्यो आसात कुंकडाचें मांस आसा बोकड्याचें मांस आसा कान गेले घाले आणकी मुखार येता आणकी मुखार येता आणकी मस्त मस्त बरें बरें रुची रुचीचें परमळाचें आसा. प्लेटींत जागो ना. च्या हें इतलें काले कान गेले 2 इडल्यो काणयचे बदला एकच काण घेता न्हू. आतां पाटींग घालूंक की न्ही. प्लेटीन ती जागो ना मागीर पोटान जागोय ना. समस्या जावं सोय हांगा समस्या जावं. संवसारी संतोष सड्ड रोंबलो तर जाल्यार दैवीक संतोष घेवंक जागो मेळना. दैवीक संगती विशयांत पुरसोत पावना. मोत आठोवंक जायना. थोडो वेळ पवित्र पुस्तक नियाळ्या म्हणून सांगल्यार न्हीद येता. डिस्ट्रॅक्शन जाता आनी खंय मोत वता थंय जावता हांगा जावता त्या आंतू मेतेर जाता. थोडो वेळ वचून रितीर आयकुया. थोडो वेळ हांव पवित्र पुस्तक वाचता. थोडो वेळ हांव मौनपणे जेजू संगी करचें जायना. कित्याक ह्यो संवसारी संगती सडन सड स्थान आक्रमण करतात. ह्या खातीर जावन आसा दंडवणू. दंडवणे म्हणून देवा खुशी जाता म्हणल्या खातीर न्ही. दंडवणे म्हणून आमकां फ्रीडम मेळटा ह्या संगती जावन आनी देवाक संपूर्ण जावन वेंगूंक साध्य जाता. संतोशाचें मूळ आमकां घेवंक साध्य जाता. भाऊन आनी भयणीनो आखेर करच्या पयलें चिंतया म्हजे लागीं एक मग्ग आसा. मग्ग म्हळ्यार कळ्ळें तातूंत उदक आसा आनी तें उदक म्हज्या सगळ्या कुडीक पावपाचें तर जाल्यार हांवें कितें करीचें. एक मग्ग आसा काय एक अर्द लिटर तान 3/4 लिटर 1 लिटर म्हणसर उदक आसा. तें सगळें उदक म्हज्या कुडीक पावपाचें जाल्यार हांवें कितें करीचें. पांयांक कोतीचें. माथ्याक वतल्यार सकाळ तें देवण सगळ्या कुडीक येता. सकाळ वतलें जाल्यार माथ्याक वतीचें पांयांक वतलें न्ही. दैवीक संतोष तो देवान दिवचो संतोष तो वतलो जाल्यार उरल्या आमच्या सगळ्या आमच्या मोतीक आमच्या कुडीक सगळ्यान सुशेग मेळटा. पिडा शिडा आसल्यार सोसूंक त्राण मेळटा.
सोलवणी असल्यार जिवितांत एक उर्बा मेळटा. हेरांनी कंडेम केल्यार क्रिटिसायज केल्यार जेजू खातीर जिवंक धैर्य मेळटा, सकत मेळटा. हें उदक पांयांक पुंजचें नाका, माथ्याक वतया. संतोश त्या देवातान येवचो आनी तो देव आमचे संगी तो संतोश वांटून घेवंक आशेता. तसो संतोश बरीत देव मनशा रुपी आयिल्लो परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार येता. आमच्या दोळ्यांक आनी जिबेक पाती येवचें न्हय, हांगा आमच्या भावर्ताक पाती येवचें आनी तो आमचे थंय येवन नीज जावन आमच्या जिविताक एक अर्थ दिवंक शकता. तर येवकरिस्तांत येवचो जेजू आमकां सुमेस्तांक आमच्या जिविताचो नीज खरो उद्देश आमकां समजूं तो जावन आसा आमच्या संतोशाचें उगम म्हणून आमकां समजूं आनी ह्या मुखांतर आमचें जिवीत चड आनी चड संतोश बरी जातालें. हेरांच्या जिवितांत बरेंपण हाडचें आसलें, संतोश हाडचें आसली, हातेरां आमी जावंक पावतले. हांव हें बेसांव हांव सुमेस्तांक फावो जावं. आमेन. लोकांच्या काळजासून वावरांच्या हातासून आडूनया बापा तुझे समोर स्वीकार करणारी कोण मोठा तुका दिवचो फोडादी कर बापा वावरांचो. तुवेंच दिल्ली सर्देनी आमची सगळी चिनी बापा मोगान स्वीकार कर. उड्या वयना सवे जे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवेंच दिल्ली सर्देनी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. मुड्या वायना सवे घे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. भावां भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी ह्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बसायला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिन वसण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 darbara so सर्वेस्पर तू. सरकारी संसार भरला तुझ्या सगळी तुकाच सर्गी तुकाच.
सर्वेश्वराचे नावे एका ताकाच मुसकी तुकाच मुसकी तुकाच बापा खरोच तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावर्त सगट परगतुया सुमयाची तुझे वर आम्हीच मारता तुझे पुन जीवन आम्ही करता तुझ्या सुमयाची आम्ही बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मोरये देवाचे माये सांगाती भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना अविलाची सांतेरेस कर्मेलीत वर्दी नवीकरणातली आनी एक सांतीन म्हणटा आमच्या कुडीक एक उणेपण आसा जितल्यो सहड सवलतो तो दिताय तितल्यो सहड गरजो त्यो ती कूड सोदून काडटा केदींच ही कूड सॅटिस्फाय जायना म्हणटा आमची कूड मोत कसल्यास भायल्या संगतीची गुलाम जायनये
देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावन जियोंक आनी ताच्या संबंधांत आनी ताणें दिवचो संतोश बघून जियोंक जाय अशी मजत मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुझे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुरय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे म्हाका सुमेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमच्या सुवे आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमयांची सुक्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वता ती आमचेर जर तेणी खेस्ताडी जावं पूण तुजे काकुळतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद देव पळया हो जावन आसा जेजू सर्गींच्या संतोशान आमा सुमेस्तांक बेगीदार करच्याक ह्या संवसारी आयिल्लो कुर्साचें मरण सोसून आमा सुमेस्तांक सर्गींची दारां उक्ती केल्लो मार्तिरांक तांच्या कश्टां मरणा वेळारी तांकां सांगात दिवन खऱ्या संतोशा फाटल्यान वचूंक शिकयल्लो परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमचे थंय तो येवंक आशें येता आमच्या जिविताच्या हर एका सवालाक सांगात दिवंक जाप दिवंक आनी आमचे संगी रावंक तो आशेता जेवणाक आपोवन घेतले आमी सुमेस्तां सुभागे सुमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली जीवितांची उदार पियेची सोम्या आनी तांबूची वाट जिविताचो उडोदयेची सोम्या आनी भूक मोजी राम जीवितांची उदार पियेची सोम्या आनी तांबूची वाट जिविताचो उडोदयेची सोम्या आनी भूक मोजी राम बापाची खुशी तुवें केलें तुजें काम अर्पण तुजो प्राण सदां आनी स्पिरितान ओंकारा दान भेटयलें सगळें प्राण जिविताचें उडान पियेची सोम्या आनी तांबूची वाट जिविताचो उडोदयेची सोम्या आनी भूक मोजी तांब
yang kulkulso Pustan so kurso Nital budaki takamogan poshinso Jiu soi perkuso जीवितींचे होदा पियंती सोम्या आणि तानोची पाग जीवितासो उडोदयंती सोम्या आणि भोगमोची थांग Mati podolo moron podilo tu jivan ko tu kapatilo sesnol jito jivitin jiwonga piyendi somya anita moji जीवितासो उडोदयंती सोमिया आणि भोगमोची थांग प्रार्थोया. प्रेतीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागताव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना त्यांचं नाव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाकानूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिताव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. दायकन बसात. आज सर्व रिलिजियस भाव आनी भयणी खातीर मागचो दीस. फाल्यां फेस्ताचो पयलो दीस. फेस्ताची मिसा फाल्यां ह्या रिती आसात. सकाळी 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत, 9 वरार कोंकणी भाशेंत, 10:30 वरार संभ्रमीक मीस आनी प्रत्येक जावन पिडेस्तां खातीर बेटोनचें मीस कोंकणी भाशेंत. 1 वरार कन्नडा भाशेंत मिसा आसतलीं. सांजेर केवल एकच मीस आसतलें. 6 वरार संभ्रमीक मीस आसतलें. मानादीक बाप फ्रांसीस सेरावो शिवमोगा डायसिसचे गवळी हांगासर हे मीस भेटयतले. आयचे हे मीस भेटून भोव अर्थभरीत गुंड चिंतपाचो शिकोवण दिले याजाक जावन आसात. बाप दीप फेर्नांडीस कार्मेलीत याजाक प्रस्तुत कोटेश्वरांत असल्या आमच्या घरांत ते वस्तीकर सेवा दिवन आसात. तशेंच आमच्या प्रोविन्शियलाचे कावन्सिलर ते जावन आसात. हांगासर मीस पेटोवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करच्या. बाप दीप फेर्नांडीस तुमकां आमी बरें मागता आनी जेजू बाळकाची सर्व आशिर्वादां तुमच्या वयर आनी तुमच्या याजाकी मिसांवाचेर आमी मागता. देव बरें करूं फादर दीप फेर्नांडीस. ह्या मिसाक सांगाता याजाक जावन आसात. फादर ऑल्विन आरान्ना कार्मेलीत याजाक. फाल्यां आज सांजेर 6 वरांच्या मिसा उपरांत सर्व वॉलंटियर्सांक एक मिटींग आसतलें. जो कोणें नांवां दिल्यांत नवी जावन ह्या 3 दिसांनी सेवा करूंक आशेवची तांणी ह्या मिटिंगाक येवचें म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती दिता.
फाल्यां सांजेर 5:30 वरार आमी मानाची वात वांटतल्या जो कोणे 5,000 की चड ऐवज दान जावन दिला फेस्ता भोवतेन तांकां सर्वांक मानाची वात आमी वांटतल्या फाल्यां सांजेर 5:30 वरार 6 वरार मिसाचें बलिदान प्रारंभ जातलें त्या देखून तुमी 5:30 वरार येवंक हांव तुमकां उलो दितां. मीस जाल्ल्या उपरांत आराधन आसतलें त्या देखून थोडो वेळ आराधन आसल्या ह्याच जेजू लागीं थोडो वेळ करसूंक तुमच्या लागीं विनंती करता. अकरेचे बेसांव जाल्ल्या उपरांत आयच्या ह्या मिसाच्या उपरांत उंडो आनी पिवनाक दान दिल्ल्यांक आमी भक्तीची मनाची वात वांटतल्या ती जावन आसात ग्रेसी मोंतेरो अशोक नगर, निशा नवीन रोड्रिगस आनी एक भक्तीक 11चे बेसांव जाल्ल्या उपरांत आमच्या प्रधान याजकातावन मनाची वात तुमी स्विकारसूंची. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी 11चो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जर तर आसा तर मुखार येवचे ग्रेसी मोंतेरो अशोक नगर, निशा नवीन रोड्रिगस आनी एक भक्तीक. प्रागाच्या बाळका जेसूचे नोवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो मुसो संतोष म्हणटा सुमी. जेसू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो, सर्वतराच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणकर दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्याराम शिकयलेलो जेसू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशा ताच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेसू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचे दोळे आमी दांप्या आनी आमची सर्व मागणी तेसावां इरादो बाळका जेजूच्या पांया तळा समर्पया. आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व सांद्या पासत आमी मागया. बरी भलायकी शान समाधान आमकां तसो बाळूक जेसू दिवं दी म्हणून मागया. पिडेंत अस्वस्थ जाल्ल्या आमच्या भोंवडा पासत आमी मागया. जावं पुरो आमच्या घरांनी आस्पत्र्यांनी आमची भाऊ भयणी वळवणून आसात तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्यां पासत युवसनां पासत ह्या वेळार आमी मागया. प्रत्येक रितीन आज धार्मिका पासत मागचो दीस जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत आमची धर्मीक भाऊ आसल्यार तांच्या पासत आमी मागया. आमची सर्व मागणी बाळका जेजूच्या पांया तळा समर्पण म्हणया. ये भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगड्याप केली आसता आनी तुजो हात बेसावन उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारलेल्या सगळ्यां दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशीर सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरलेले समजुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुगुशचें जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे. जेसू बाळकाक मागणे. ये आजोबाच्या जेसू बाळका आमच्या बेसार काळजाचेर एक आकुलतेचे देश घाल म्हूण तुझे मुखार सरपडून आमी मागता. तुझे इतले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकारसूं दी आणि इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काळ आमचे वयले सर्व कश्ट आनी रासपण तुजी कुमक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळका जेसून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा पासत आतां इल्लोसो वेळ मौन रावन ताका अर्गां दिवया. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आमच्या सर्व सांद्यांक ताणें शाबीत रितीन सांबाळलां. बरी भलायकी ताणें आमकां फावो केला. तशेंच आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवाजनांक बरें फुडार ताणें दिलां. हें सर्व आमच्या मतींत आठोवन ताका आमी अर्गां दिवया. उपकारी काळजान दिनवाशी मनान हे अर्गां मागणे म्हणया. हे भोव उदार बाळूक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजोबाच्या इमाची मनिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी घराण्यांतली दैवीक मजत चडोवन दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेसू. आमेन. सुमी जेसू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन.